जसे बाय शबनम आमचे ॲडव्होकेट शबनमान सांगले उद्यम पोर्टल असा गव्हर्नमेंटाचो आणि जे आमचे त्या पोर्टलाच्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे आणि पार्लमेंटान जे एलिक्यूजच्या उत्तरा त्याप्रमाणे हे कळून आयला की फाटली पाच वर्सां म्हणजे 2020 जानेवारी ते 2025 पर्यंत 156 MSMEs म्हणजे आमचे सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग जे असतात ते बंद पडला. अंडर जे कुटुंब आपले लायव्हलीहूड करताले नाले जे कार्यरत असले तेंचेर कितलो इम्पॅक्ट पडला. तसेच गोंयान 241 सर्टिफाईड स्टार्टअप्स आसात रजिस्टर्ड आणि व्हडली उतरां उलयता सरकार स्टार्टअप इकोसिस्टम स्टार्टअप इनिशिएटिव्ह. पण हेंचेर करंट परिस्थिती की ह्या स्टार्टअप्सातले कितले कार्यरत आसात तेंचेर कसलीच माहिती अवेलेबल ना. तसेच महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप आसात तेंचे ऑफिशियल फिगर्स असे की 3250 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रजिस्टर्ड आसात. हितुरले प्रत्यक्षात एक्चुअल कितले कार्यरत आणि फंक्शनिंग आसा कित्याक हे सगळे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फक्त कागदाचेर ना पेपराचेर रजिस्टर्ड आसा. तितून खरेच बायलांक भितर एम्प्लॉयमेंट जनरेट जाता तांकां इन्कम जनरेट जाता. सीएमान सांगलेले की 170 असले सेल्फ हेल्प ग्रुपांक तेंच्यांनी लोकल कॅन्टीन्स बी चलोवपाक अशें तांकां एम्पॅनल केला. तितूरले फक्त 14 काय 15 17 अशे एक्चुअल सेल्फ हेल्प ग्रुपांक तेंच्यांनी कामाक लायला खंय तरी कॅन्टीन चलोवपाक बी दिला. बाकीच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांची कितें परिस्थिती आसा तेंचे एक्चुअली खरे ऑडिट घडटा की ती बेश्टी कागदाचेर आसा तेंचे खरे इन्कम जनरेट जाता तांकां लायव्हलीहूड मेळटा हेजेर कसली माहिती ना. म्हाका अशें सांगूंक दिसता आयज आमी जीएसटी बचत उत्सव हे खूब आयकता तुमकां म्हटलें तशें काय ना एक लूट महोत्सव आसा. जीएसटी हो एक फॉल्टी प्रोग्राम तेंच्यांनी लागू केल्लेलो आसा सगळ्यांचेर आणि ह्यो जेन्ना लादलेलो आसा फाटले कितले तरीच वर्सां सरकारान उत्तर दिवपाची गरज आसा की खंयची नवीन इंडस्ट्रीज तेंच्यांनी गोंयांत हाडली कितल्या यूथ महिलांकां आनी सगळ्यांक जॉब्स ऑपॉर्च्युनिटी प्रायसीस आनी स्लॅब्स रिड्यूस केला. पण तुमकां खरी परिस्थिती सांगता जितले बिझनस फ्रेटर्निटीन लोक आसा आनी काम करतात ते सांगतले की हे जेन्ना जीएसटी सरकारान स्लॅब कमी केले जितले बिझनेसमॅन आसा तेंच्यांनी आपले प्रोडक्टाचे बेस प्राइस वाडयल्ले आसा. खूबशा बिझनेसांनी 41% बेस प्राइस वाडयला. हितून सगळ्यांक त्रास कोणाक जाता आमच्या सारखे सर्वसामान्य नागरिकांक आयज हेजो त्रास जाता आणि हे सगळे जे फॉल्टी जीएसटी रेजीम लायतात पळय तेजो त्रास सोंसचो पडटा. कॉमन मॅन इज द वन हू इज स्ट्रगलिंग अँड सफोकेटिंग इन दिस जीएसटी रेजीम. जेन्ना ते प्राइस वाडटा आतां आमचे सगळे सणांचे दीस नवरात्री चालू आसा आतां दिवाळीची सुरवात जातली तयाऱ्यांची आणि अशें आसता तेन्ना ही म्हारगाई हे इन्फ्लेशन आणि हे सगळे मुद्दे घेवचे सोडून एक्चुअल जीएसटी बचत उत्सव म्हणून ते स्टिकरां चिकटयत भोंवत आसा हे सरकार. खरे सरकाराची आयज तेंच्यांनी आमकां इन्फॉर्मेशन दिवची गरज आसा. जेन्ना हे बिझनस लॉसान वयता सरकारान अनाउन्स केल्ले ईज ऑफ डुईंग बिझनस म्हणून इनिशिएटिव्ह आणि सिंगल विंडो अशें तेंच्यांनी सांगलेले की ते सिंगल विंडो क्लियरन्स करतले. आयज जितले लोक बिझनस करता धंदे करता ते अग्री करतले आमच्या बरोबर की दर एक डिपार्टमेंटान वयचे पडटा आपले काम आनी फायली पास करून घेवपाक. एक धंदो घालतले जाल्यार हेल्थाचे क्लियरन्स इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची एनओसी पोल्युशनाची एनओसी आणि खंय गेले ते सिंगल विंडो क्लियरन्स सरकारान सांगलेले ते सिंगल विंडो क्लियरन्स ते करचे ना कित्याक करप्शन कशें करतले मागीर
ब्युरोक्रेसी आयज फुल्ली भ्रष्ट जाल्लेली आसा आनी करप्शन इतलें वाडलां तें आमी म्हणनात. आदले गोंयचे पयलीं गव्हर्नर असलेले तेंच्यांनी ही स्टेटमेंट केल्ली आसा की डिपार्टमेंटांनी करप्शन जाता. आदले मंत्री यांचे स्वताचे भाजप सरकाराचे जेंका थोड्यांक आतां काडून उडयला त्या मंत्र्यांनी सांगला यांच्या डिपार्टमेंटान फायली पास करपाक कितले कितले लाख रुपया दिवचे पडटा. सो हे करप्शन चालू असता तेन्ना बिझनेसीस फ्लरिश आनी फंक्शन जाता गोंयान खरें. आयज एक नवीन इंडस्ट्री येयल्ली ना, गोंयान बिझनेस स्टार्ट केल्ले लोक बंद करून वचत आसा आनी गोंयच्या लोकल जे नीज गोंयकार आसा आमचे आसात तेंची परिस्थिती आसा की सगळे धंदे बंद करून गोंय सोडून तांकां भायर वयचें पडटा. भायल्या सिटीनी राज्यांनी नाल्यार भायर दुसऱ्या देशांत वचून सेटल जायत आसात. सो आमची मागणी आसा सरकारा कडेन की हे तुमी जेन्ना उत्सव आनी असले जी जुमला आसा पळय, आतां इलेक्शन येता लागीं म्हणून तुमी फक्त हे करता, झेडपी इलेक्शन आतां डिसेंबरान येतलें आनी म्हणून तुमी बेश्टे फिरतात सगळी कडेन स्टिकर घेवन, ते करचे सोडून तुमी आमची मागणी आसा की एक स्टेट वायज डेटा पब्लिश करचो की कितले MSMEs म्हणजे स्मॉल एंड मिडियम स्केल इंडस्ट्रीज बंद जाल्लेली आसा आनी तेंचे रिजन कितें. तशेंच स्टार्टअप जे आता जे चालू केला तेंचे कितें सर्वायवल रेट आनी तशेंच सेल्फ हेल्प ग्रुपचे ऑडिट जावन तितूंतले कितले कार्यरत आसात आनी एक्चुअल इनकम जनरेट करता आमच्या महिलां खातीर हेजी आमकां इन्फॉर्मेशन जाय, पब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन. तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसा हालींच एक फेमस प्रेस कॉन्फरन्स जाल्ली, भाजप महिला मोर्चान प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. कितें इनिशिएटीव वोकल फॉर लोकल. बरेच ती गाजली सामकी प्रेस कॉन्फरन्स फॉर ऑल द रिझन्स दॅट वी ऑलरेडी नो की तेंच्याकडे जे हे जेन्युइन कन्सर्न्स आनी मुद्दे आसा त्या प्रश्नांची उत्तरांच नासली. फुडले फावटी असली प्रेस कॉन्फरन्स घेवच्या पयलीं तेंच्यांनी आपली स्टडी बरी करून येवंक जाय. नाल्यार जशे तेंचे मंत्री आसात नाल्यार तेंचे जे लिडर आसात सेंटराक ते जशे टेलिप्रॉम्प्टर धरून वाचता आनी प्रेस कॉन्फरन्स केन्ना दिना पळय तशें कितें तरी तांकां एक आयडिया करची पडटली. पण म्हाका तांकां सांगपाक दिसता की हे वोकल फॉर लोकल तुमी जो इनिशिएटीव केला तो बंद करा. सगळे एक्चुअल त्रास जाता महिलांक हे म्हारगायेचो आनी हे सगळे टॅक्स रेजिमा खातीर ते पळया आनी तुमी सगळ्या लोकल्सांक सांगता की लोकल तुमी लोकल्स आसा तेंच्यांनी आतां वोकल जावपाची गरज आसा. म्हणजे the locals should now become vocal and voice out their opinion. So your vocal for local initiative kadun locals come be vocal now and raise your voices and सरकाराक जाप विचारपाची आयज गरज आसा. आमकां ही उत्तरां सरकारा कडल्यान जाय. थँक्यू. प्रेसिडेंट चेंज जाता मातशी न्यूज येता की लायक GPCC प्रेसिडेंट. हय. सो ह्या बाबतीन कशें आसा आमकां आजून पर्यंत आमच्या सेंटरा कडल्यान तसले कितेंच न्यूज नाल्यार एक फॉर्मल लेटर ऑफिशियल अनाउन्समेंट काय येवंक ना. कितें जातलें ते वॉटेवर आमचे लिडरशीप जी ठरयतली तेज्या प्रमाणे तुमकां अनाउन्समेंट जातली. ऑफिशियल काय म्हणटा पण अशें तरेचे कोण रुमर्स स्प्रेड करता खबर ना. मिडियान तुमकां खबर आसतलें एक्चुअली कशें पावता ती न्यूज. पण आमच्या कडेन आजून पर्यंत काय येवंक ना आनी जशें येतलें तशें तुमकांय कळटलें आनी आमकांय सगळ्यांक कळटलें सोमतें. चान्सीस ना चेंज करपाचो तशें न्यूज जाता तरी पण खबर ना जो पर्यंत एक्चुअल भायर येना. कित्याक आमकां आजून कसलेंच ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन म्हाका खंयच्याच लिडराचें येवंक ना आनी त्या मनान आमकां खंयच्याच कार्यकर्त्यांकूय खंयच्या लिडरान सांगूंक ना. तुजो टेक कितें आसा सद्याचो तुमचो प्रेसिडेंट आहा तेजेर? सी जे कोण प्रेसिडेंट म्हणून वावरतात ते सगळेच आपल्या क्षमतेन काम करतात. एवरी लिडर इज डिफरंट. आय एम नॉट हियर टू कंपेअर ऑर कमेंट ऑन एनी लिडर. तुमचें ओपिनियन कितें आहा? तुमचें ओपिनियन कितें त्या तरी आहा? तुमचो प्रेसिडेंट आतां सद्याचो काम करता सो ताजेर कितें सो इज डुइंग गुड. फाटल्या दिसांनी तुमच्यामध्ये खुबशे डिफरन्सीस आसले प्रेसिडेंटाक. सो अशें दिसता म्हणटात सगळे डिफरन्सीस आसले पण ते तुमकां म्हटलेलें हांवें फाटल्या फावटीचो म्हाका आनी एका मिडियान प्रश्न केल्लो इंटरव्यूवान की बाबा तुमच्या मदीं डिफरन्स दिसता. पण डिफरन्स ऑफ ओपिनियन जेन्ना सगळे डिफरंट मायंडसेटाचे लोक बरोबर असतात तेन्ना काम करतात तेन्ना डिफरन्स ऑफ ओपिनियन येता. तितून कितें व्हडले
स्टार्क डिफरन्सीस नासता. आमी डिस्कशन करता आनी तितून ऑफकोर्स एक एक मत मांडणारे मनीस असता. पण हेतून हांव हेजेर आय विल रिफ्रेन फ्रॉम कमेंटींग बिकॉज जे आमचे नॅशनल लिडरशीप डिसायड करता तेज्या वयल्यान फुडले कमेंट्स आमी दिवंक शकता. मॅडम तुमकां आतां दिसता म्हणजे प्रेसिडेंट चेंज जाला कितें इम्प्रुवमेंट जावंक शकता? आमकां कोण प्रेसिडेंट चेंज जातलो कितें तेच खबर ना न्हू. कशें कळटलें इम्प्रुवमेंट जातली जावची ना. हे सगळे हायपोथेटिकल क्वेश्चन जाले तुमचे. जातलो जाल्यार जातलो काय ना तें खबर ना. कित्याक आमकां इन्फॉर्मेशन कसलीच येवंक ना, अनाउन्समेंट येवंक ना की प्रेसिडेंट चेंज जातलो जावपाचो आसा, आतां आसा तो बरो आसा काय ना, फुडलो येतलो तो बरो आसतलो. ना आतां फुडलो गिरीश कोण जातलो तोच आमकां गिरीश खबर गिरीश ना. तो जाता म्हणटा न्हू. जाता म्हणटा कोणी म्हटला. पूण तुमी तुमकां खंयसून मेळ्ळी तुम- इन्फॉर्मेशन ती सांगा. तुमच्याच कडल्यान येतले आमकां न्हू. तुमच्याच कडल्यान येतले न्हू. There is a chances of changing. चेंजेस कॅन बी बिकॉज हे आतां मिडिया कडल्यान आमकां आयकपाक येता म्हणून. पण नाल्यार आमकां कसलेच ऑफिशियल अनाउन्समेंट येवंक ना. तुमकां चेंज जर तुमकां खबर आसतलें की बाबा जर कितें अशें भितर आसा जाल्यार तुमी आमकां सांगपाचें आनी मागीर आमी सांगता. तुमकां काय ना म्हणटा तुमकां हें खबर ना हें जाता पळय तें. ना. कांयच You also खबर is ना. the one of the president येस of all येस आय एम द these प्रेसिडेंट things. ऑफकोर्स. आनी त्या खातीर आमी म्हणटा की मिडियाक कशें पावलें खबर ना कित्याक आमकां अजून इन्फॉर्मेशन पावूंक ना. आनी जेन्ना पावतली तेन्ना तुमकां सारकी पूण- रायट फॉर्मान शेअर जातली पूण हें तुमकां- आनी आमी शेअर आमकांय कळटली तुमकांय कळटली. पूण हो इशू तुमचो आतां झेडपी पळय जाता त्या हेजेर जावप म्हणा जाल्यार तुमकां इफेक्ट जातलो हो दिसना पार्टयेक. पयलीं खरें म्हणजे चेंज जाता काय ना हेच पयलीं पळोवया न्हू. आमकां अजून पर्यंत तरी इन्फॉर्मेशन तशें येवंक ना ऑफिशियली. खरेंच सांगता. नाल्यार इन्फॉर्मेशन येयल्लें जाल्यार सगळी कडेन जातलें आसा. तुमकां कशें मिडियाक मेळ्ळें तें खरेंच म्हाकाय खबर ना. सो आय रिफ्रेन फ्रॉम कमेंटींग बिकॉज म्हाजो स्कोप ऑफ वर्क इज नॉट डिसायडींग कोण चेंज जातलो कसो कितें. म्हाजें स्कोप ऑफ वर्क हांगा महिला बीन हँडल करून पार्टी कशी बिल्डअप करपाची तें कार्य. सो जेन्ना तें चेंज जातलें आमकांय कळटलें. आमकां लिडरशिपा कडल्यान इन्फॉर्मेशन येतलें. ओके थँक्यू. थँक्यू.